मोगाच्यान येता आमी लुकाचे सुवार्तमानांतले 24 5 वणींतल्यान आमी सगळीं मेळोन वाजुया. आनी ती भियेली आनीक भुमी सोकलां ती तोंडांत आसली. मान बागोली आसली तेन्ना ताका ताणें म्हटलें, तुमी जिवो आसा तो मोडना मोदें कित्याक सोदतात? तो हिंगासर ना, पूण तो जिवंत जाला. आतां तुमी उगडास करात. तो गलिलेक आसतना ताणें अशें म्हटलेलें हें एकदम गरजेचें. देवाचो पूत मनशाच्या हातांत तो दवरलेलो आसतलो आनी ताका खुर्साचेर किळायतले आनी तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जातलो. तेन्ना ताजी उतरां तांकां उगडास आयलो आनी तांची उतरां ताका तिसऱ्या दिसा जिवो जालो तो तांकां उगडास आयलो. मोगाच्या सर्वेस्पर जेजू ख्रिस्त शुक्रारा दिसा सुमार 3ऱ्या काळार थिंगासर ताणें आपल्याचो प्राण मनशा पासत बलिदान केलो. त्या उपरांत आरिमितीचो तो गिरेस्त मनीस जावन आसलो तो जेजू क्रिस्ताचो गुपीत शिश्य आसलो. पिलाता कोणे वयता जेजू क्रिस्ताची मरणाची ती कूड घेवंक तो ती मागता आनी ती तो देंवन एक बऱ्या चादरान गुठलायता आनीक ताणें तेका एका तो एक खुणींत ती फातरान आसलोली. ह्या भाशेन ते खुणींत दवरल्या उपरांत याजकांतले थोडे लोक आनी थोडे फारेजी सगळे एकठांय जावन पिलाता कोडे वचोन ते म्हणोंक लागले. आतां वाचता मातवाचे अवेस्वर 27 अवेस्वर 17 आनी 2 वडींतल्यान. दुसरो दीस जो तयारीचो दीस तेज्या उपराचो दीस आसलो. महायाजकांनी आनी फारेजींनी थिंगा पलेताच्या कोड्याक वचोन एकठांय जावन म्हटलें, हे सुमया, आमकां उगडास आसा की तो मेला पळय. ताणें अशें म्हटलें. जेन्ना तो जिवो आसलो ताणें अशें म्हटलें, हांव 3 दिसां उपरांत पुनर्जीवन जातलो. अशें आतां आमकां तूं आज्ञा दी 3 दिसां पर्यंत तो फोण थिंगा आमी ताची राखणदार करूंक. आनी अशें जावंक उपकारना ताजे ते शिश्य येयत आनी चोरून वचोन आनी लोकांक म्हणोंक तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो जाल्यार पाटीन जें जालां पळय तें आनीक पयलें आनीक वायट जातलें. तेन्ना पिलातान तांकां म्हणलें, तुमचे लागीं पारो दिवच्याक मनीस आसात. वसात तुमच्या सजमणी पोरमोणें राखण करात. आनी तांणी राखणदारांक आपल्या सांगाता घेतले आनी ते फातराचेर शिक्को लायलो. ते फोणाची राखण केली. मोगाच्या ह्या संवसारांत वर्ते मनीस जल्मले आनी वेगवेगळे धोरण पासून स्थापीत तांणी केले. तांचे मदें असले लोक आसलेले पळय ताणें अशें म्हणलें, आमी मरोन परतून जीवन जातले. पूण मरोन पुनर्जीवन जाता पळय तातूंतलो मरणांतल्यान जैत घेवन मरणांतल्यान जैवंत जालो पळय तो जेजू क्रिस्तूस तो. सोमयान म्हणलेलें पळय हांव पुनर्जीवन जातलो पळय ते फारेजी आनी याजकांक उगडास येयलो तेन्ना ते पिलाता लागीं वयता आनी ताका म्हणटा ताणें कितें सांगलां तो करिना जावंक. आनी त्या पासत त्या फोंडाक आमी ताचो पारो दवरतले, नाजाल्यार ताजे शिश्य थिंगासर येवन ताची कूड चोरून वतले आनी तो पुनर्जीवन जालो म्हूण अशें सांगतले. फुटी खबर ते सांगतले. तेन्ना पिलातान तांकां अशें म्हणलें, तुमचे लागीं पारो दिवपी मनीस आसा न्हू, तुमकां कितें बरें दिसता तशें करात. तेन्ना तांणी सांखल्यांनी त्या फोंडाचेर शिक्को लायलो. जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जावंक उपकारना म्हूण. हें येवजून ताणें कितें करूंक जाय तें सगळें केलें. मोगाच्या भावा भयणांनो, सोमी जेजू क्रिस्त सुमानाच्या पयल्या दिसा पुनर्जीवन जालो. आतां आमी मातव्याच्या 28 वचन पळोवया. त्या सुमानान सगळ्याकीन सोकाय फुडें त्या सुमानान पयल्या दिसा मारी मागदलीन आनी दुसरी आसा पळय ती मारियम ते फोंडाशी आयली. आनी पळयात थिंगा एक व्हडलो दुखोळ जालो आनी स्वर्गीचो दूत थिंगा आयलो, स्वर्गार ताण देंवलो आनी लागीं येवन तो फातर काडलो. कुशीन काडून तो ताचेर बसलो. ताजें आंगवस्त्र चकचकीत आसलें आनी ताचें रूप सारकें चकचकीत आसलें. एकदम पळजोडीत आसलो आनी ताका पळोवन ते पारेदोर सारकेच भियोन उठले. ते स्वर्गदूतान ते अस्तोऱ्यांक म्हणलें, तुमी भियेनाकात. हांव जाणा तुमी जेजू क्रिस्ताक
ताका खुर्साचेर किळायल्लो ताका तुमी सोदता. तो हिंगासर ना, पूण आपल्याच्या उतरा पोरमोणे तो पुनोर जिवंत जालो. येयात, पळयात ह्या सुवातेक जी सोमी आसलोलो पळय, आनी वेगीं वसात आनी तेज्या शिश्यांक तुमी सांगात, तो मोण्णांतलो परतून जिवो तो जालो. मोगाच्यानो तो फोंड्यांतलो तो फातर तो कुशीन काडलोलो. तुमी जाणा आसतले पळय तें. अब्राहम लिंकन आनी तो अमेरिका देशाचो प्रेसिडेंट जावन आसलो. एकदम बरे भाशेन तो राजकारण चलयतालो, पूण ताका जिवेशी मारून उडयलो. तो मेल्या उपरांत ताका तेणीं पुरलो. आनी ताका पुरल्या उपरांत जायते दिसा उपरांत लोकां मदें एक दुबाव आयलो, आनी चड करून त्या लोकां मदें जे लोक ताजे चड लागीं आसलोले. अब्राहम लिंकनाचें मोडें आमी त्या फोंडांत तर पुरलेलें आसा, पूण थिंगासर ताजें मोडें ना. असो एक दुबाव तांच्या मनांत आयलो. आनीक 1901 वर्सा 26 सप्टेंबराच्या ह्या तारीख आनी ह्या तारखेर अब्राहम लिंकनाच्या फोंडांक परतून उक्तो केलो. कित्याक काय, ज्या भाशेन जायते लोक आतां चिंतता, घोडेक जायत अब्राहम लिंकन त्या फोंडांत ना. हें चिंतून जेन्ना ताणें तो फोंड उक्तो केलो आनी फोंड उक्तो करून ताणें कितें देखलें, अब्राहम लिंकनाच्या त्या फोंडांत भितर हाडां आनी दुसऱ्यो वस्तू त्या फोंडांत त्याच भाशेन कूड आसा पळय थिंगा दिश्टी पडली. आतां चोतरान आयकात, आयज संवसारांत जायतो लोक तुजे मोगाचे पळय ते आसा ते फोंडाशी वचोन आपल्याच्या मोगा भाशेन थिंगासर ते वयतात. पूण जेजू क्रिस्ता विशीं अशें बरयल्लें आसा, तुमी जेरुसलेमाक वसात, थंयचो जेजू क्रिस्ताचो फोंड आसा. पूण ती बरी खबर पळय ती ही, तो फोंड थंयसर रितो आसा. कित्याक जेजू क्रिस्त त्या फोंडांत ना. जेजू क्रिस्त कित्याक त्या फोंडांत ना? कित्याक तो मोण्णांतलो परतून जिवंत जाला. मोगाच्यान ह्या संवसारांत जो जल्मला पळय तो एक दीस मरतलोच. बारकायेन तर आमी पळयत जाल्यार सगळ्याकीन चड पदवेचें तें मरण. मनशाच्या ज्ञानावरून, मनशाचे सगळे गिरेस्तकायेचें वण, मनशाचें व्हडतें नांव आनी फामाद जालां तें, आनी मनशाचें शिकोप केलां पळय तें, आनी मनशाचें सोबीतकायेकून व्हड, एकदम बळीश म्हणटा तें मरण. मनीस सारको तो फामाद आसत, एकदम गिरेस्त आसत ह्या संवसारांत, ज्ञानान तो बरोलो आसत, वा बरें शिक्षण ताणें केलां आसत, बुदवंत तो जायत, प्रचारक तो जायत, वा देवाचो शक्ती वन भोग तो जायत थिंगासर, हो घडयेक कसलो तरी अवतार घेतला तसलें जायत. कितलोय व्हडतो मनीस तो जावं, एक दीस तरी मरणाच्या मुखार ताका मान बागोवची पडटा. मरणाच्या मुखार ताका बागोवचो पडटा. कितें कारण काय? मनशां वण चड बळी जावन आसा पळय तें मरण. त्या मरणाचेर जे कोणें जैत व्हरोंक येता आनी त्या मरणाक हारोवन ताजेर जैत घेवपी एकूच, आनी तो जावन आसा ह्या संवसाराक रचला पळय तो सर्गीचो बाप सर्वेस्पर. ताचेरूच मरणाचेर ताका शेळोवंक जाता आनी ताचे कुसाक मोडूंक जाता. तातूंत तुमकां उगडास कोत्ता, ह्या संवसारांत जायतेच फोंड आसात. वेस्टमिनिस्टर अबेस असल्या नांवाची सुवात इंग्लंडांत आसा. थंयसर व्हडते मनशाचे थिंगासर फोंड आसात. ते सगळे फोंड बंद आसा. अर्लिंग्टन सेमेट्री नांवाचें असली सुवात अमेरिकान आसा आयज पासून. व्हड सैनिकाचे फोंड आसात, ते फोंड आयज पर्यंत बंद आसात. पूण ह्या पृथ्वीचेर एक फोंड रितो आसा. तो सोमी जेजू क्रिस्ताचोच फोंड जावन आसा. कित्याक जेजू क्रिस्त मरणांतल्यान जिवंत जालो. वॉल्टर नांवाचो एक मनीस ह्या भाशेन तो घोशणा करता. कितें काय ती? क्रिस्तांवपण आनी क्रिस्तांवपणाचे भावार्थाक आनी तांचें सगळें शिक्षण ह्या संवसारांत आसा पळय तें हांव काबार करून उडयतलों. ह्या भाशेन तो चुनवती दिता. क्रिस्तांवपण ह्या संवसारांतल्यान हांव काबार करून उडयतलों. क्रिस्तांव कोण पळय तें सगळें विसरतलो अशें हांव करतलों. पवित्र पुस्तक आनी पवित्र पुस्तकाची पुस्तकां ती सगळीं आसा पळय ती काबार करून उडयतलों. आनी अशें म्हणून क्रिस्ताचे आड
ताणें जायते तो बरयत आसलोलो पुस्तकां ताणें बरयलीं. जेन्ना तो दुयेंसांतल्यान सारको फडफडटालो, मरोंक पावलो, तेन्ना तो दोतोरांक कोणें वचोन अशें तो म्हणटा. कितें म्हणटा जाणा तुमी म्हाका मातशे थोडे म्हयने पासून जिवीत दवरात. हे मातशी विनंती करता आसतना ताणें म्हणलें तांकां, थोडे म्हयने तुका जिवीत जेवंक जाय अशें तूं म्हणटाय. थोडे दीस पर्यंत तूं जियेतलो काय म्हूण ताची गॅरंटी ना. आनी तेन्ना वॉल्टेर ताणें मरणाचे भिरांतेन कितें म्हणलें तुमी जाणा? हांव जरी तर मरोत जाल्यार हांव इफेनान वयतलों सायबा. आनी त्या पासत तो इफेनान वयता पळय तो वायट दीस येवचे आदीं. जितले दीस ताचे कडच्यान म्हाका पयस दवरूंक जाता तितल्यान तुका पयस दवर, कित्याक हांव तें एकदम जाणां. सोर्मेस्पराचे विरुद्ध हांव जियेलां. मरणाची भिरांत आतां म्हजेर येयल्ली आसा. मागता कितलें आसा पळय तें मरण म्हजे लागीं पयस दवरूंक जाता दवर. ह्या भाशेन तो दोतोरां कडेन विनंती करता. पूण अशें घडोंक ना. त्या मरणाचे भिरांतां सांगाता. तो मेलो. मनीस मरणांतल्यान कित्याक भियेता? मोगाचो स्टालीन नांवाचो एक व्हरतो मनीस आसलो आनी ताच्या धुवेन न्यूज वीक नांवाचे मॅगझिना पासत ताणें एक इंटरव्यू दिलो. इंटरव्यू दितना अशें म्हटलें, स्टॅलिन जेन्ना तो मरतालो तो कसले परिस्थितींतलो पासार जालो. त्या इंटरव्यूरान तें म्हटलें, जेन्ना तो मरतालो तो मरणाचे पयलें वयली मारून सारको किंवच्यो घालून रागान सारको बोल्लोलो आनी आपले जे सोरभोंवतणी मनीस आसलो पळय ते तांकां तो घाई सवोन सारको वायट तो कोत्तालो. ह्या भाशेन ताचें चेडूं न्यूज वीक नांवाच्या एका मॅगझिनान ताणें इंटरव्यू दिलो. स्टॅलिना असलो एक व्हडतो मनीस मरणाक कित्याक भिलो? मरणाचे भिरांतीक ताका गरज कित्याक पडली काय? एलिझाबेथ टेलर एकदम सोबीत वस्तुरी आसली. ती कोणें क्रूट आनी पयशे आसले. तियेन व्हडतें नांव जोडलें आनी जायती फामाद ती जाल्ली. पूण हीच एलिझाबेथ टेलर जेन्ना तिच्या मरणाचो वेळ लागीं पावलो, कितें म्हणटा तुमी जाणा? ह्या मरणाचो मुखामल करपाक हांव तयार ना. हें मरण म्हाका सारकेंच भिरांत हाडटा. दोतोरां कोणें ती विनंती करता, थोड्या म्हयन्यां पासत ह्या मरणाक म्हजे लागच्यान पयस कर. तेन्ना दोतोरांनी म्हटलें, तें आमच्या हातान ना. सुमार 1-2 म्हयने तरी हांव जियोंक जाय अशें कितें कर. तें आमच्या हातान ना. जाता जाल्यार 1 दीस पर्यंत ह्या मरणांतल्यान म्हाका पयस दवरात. हांव म्हजी सगळी गिरेस्तकाय तुमकां दितलें. 1 वर पासून हें मरण म्हजे लागच्यान पयस दवरात. अशें घडोंक ना. मरणाक भियोंतूच ती मेली. कितें कारण काय? आयज हो संदेश आयकता ती मोगाच्या भावा भयणांनो, तुमचे मदें कोण आसा काय भिरांत नासतना मरणाचो मुखामोल करूंक जाता काय? आमचे मदें कोण आसा काय जो मरणाक भियेनान पळय तीं? जीं जेजू क्रिस्तान आसात आनी जीं जेजू क्रिस्तान ना तीं दोगांयचे भितर कितें अंतर आसा पळय तें हांव तुमकां सांगता. आतां ते वॉल्टरान कितें म्हटलें? क्रिस्तांवांक क्रिस्ती शिकोवणीक आनी क्रिस्तांवपणाक ह्या संवसारांतल्यान सारकेंच हांव काबार करतलों अशें म्हटलेलें. पूण शेवटाक ताणें सगळी कोशीश पळय तेन्ना ती सारकी फळ जावंक ना. खांसेर आनी बेजार जावन तो मरणाचे भिरांतीनूच मेलो. बायबल सोसायटी जेनेवा म्हणटा पळय, वॉल्टेर पळय तें प्रिंटींग प्रेस, त्या प्रिंटींग प्रेसान बूक छापून क्रिस्ताचे विरुद्ध कोतो उलयतालो पळय, थंयसर तेणें तें प्रिंटींग प्रेस उजार केल्लें. तेंच प्रिंटींग प्रेस बायबल सोसायटी वाल्यान विकतें घेतलें. तेंच जंय तें प्रिंटींग प्रेस त्या बोंगल्यान आसले पळय ते सगळे बोंगले विकतो घेतलो. बायबल सोसायटी जेनेवान आसात पळय तेच थिंगासर आयज ते उपयोग करता. क्रिस्तांवपणाक काबार करतलो म्हणटा पळय तो मनीस आयज भिरांतीन तो मेलो. पूण क्रिस्तांवपण काबार जावंक ना, ताचें नाश जावंक ना. कित्याक? क्रिस्तांवपण कितें एक धर्म न्हय. स्वर्गार वचपाक सर्वेस्परान केल्ली पळय त्यो वाट. सर्वेस्परान सुरवात केला पळय ती एक अद्भुत एक संवेदा जावन आसा. ह्या पासत कोणूय ते क्रिस्तांवपणाक काबार करपाक आनी ताचो विरोध करीत जाल्यार जे कितलो ताचो विरोध करतात आनी त्रास करतात तितलेच क्रिस्तांवपण आनीक आनीक वाडत आसा. आनी ती आज ताची गोवाय दिता. इस्रायल लोकां पासत पासून तांकां सोदूंक जाय, तांकां त्रास दिवंक जाय, तांकां दूख दिवंक जाय. जितले अदीक फारोन कोशीश केले तितलेच ते इस्रायली लोक
तांची उदरगत जाली आनी ते बोलीस जाले आनी ते बोलवंत जाले. आनी ह्या भाशेन आमी पयले सुवातेर थिंगासोर तें पळयता. मोगाच्यान वॉल्टराची सगळी कोशीश काबार जाली. स्टालिना असलो मनीस मरणाच्या वेळार मरणाक सारको भिवून सारकोच फडफडटालो. ताचे धुवेन ती गोवाय दिली. एलिझाबेथ टेलर ती एकदम सुंदर आनी एकदम गिरेस्त आसली. जेन्ना मरणाचे पावलेर पावली तेन्ना पळय तेन्ना सारकी भिरांतीन सारकी भिरांकूळ आनी त्याच भिरांतीन ती अशी मेली. आनी ते असले भिरांतीन कित्याक मेले ते आमी पळयता. जाणें मनशाक रचून हाडलो ताचेर ताणें विस्वास ठेवनासतना ताचे विरुद्ध गेले. लोकांच्या जिवितांत मरणाची भिरांत कित्याक आसता? आयन्स्टीन नांवाचो एक व्हडलो मनीस तो सायंटिस्ट तो ट्रेनीन एक दीस प्रवास करतालो. ट्रेनीन तो यात्रा करता आसतना ट्रेनीन प्रवास करता आसतना तो टीसी थिंगा तिकेट मागतालो आनी लोक दाखयतालो. आनी हे भाशेन चॅक करतना टीसी आयन्स्टीना कोणें येता आनी ताका तिकेट दाखय म्हणटा. आनी तिकेट दाखोवंक जाय म्हणून ताच्या पाकिटान पळयता तो तिकेट ना. तेन्ना त्या टीसीन म्हणलें, आयन्स्टीनजी तूं आतां तुजी तिकेट सोद, हांव मुखार वयता आनी तूं सोदून दवरत येता. अशें म्हणून ताणें आयन्स्टीनाक थोडो वेळ दिलो. आनी आयन्स्टीन आतां आपलें तिकेट सोदता. कुशीन आसली पळय ते बोगींतल्यान आतां तो परतून आयलो तरी पूण आयन्स्टीनाक तिकेट आतां मेळना. आनी तो आयन्स्टीन सारको टेन्शनान आसलेलो. ताचो घाम व्हांवतालो. आनीक बेजार जावन तो आपल्याचे केंस ओडूंक लागलो. खंय गेली काय तिकेट, खंय गेली काय तिकेट, सारको बेजार जालो. आयन्स्टीनाची पळय ती परिस्थिती पळोवन त्या तिकेट कलेक्टरान म्हणलें, आयन्स्टीन हांव जाणां तूं एकदम व्हडलो मनीस, तूं कांयच भियेना काय? हिंगा सगळे जाणां तूं एकदम व्हडलो मनीस म्हणून. आनी तितलेंच न्हय, तुवें ती तिकेट घेतल्या आसतली. घोडेक तुका ती आतां मेळना. तूं आतां कांय काळजी घेयना काय? तूं म्हाका मुखार वचोन दी, मुखार बुगी चॅक करूंक जाय. आनी तूं आतां तेन्ना म्हणसर ती परतून तिकेट चॅक कर तूं. अशें म्हणून तो वयता आनी मागीर जायत्या वेळान तो परतून येता. आयन्स्टीन सारकोच घामेन बुडलोलो आनी तो सारको बेजार जावन बसलोलो. तिकेट कलेक्टर येवन ताका विचारता, तिकेट मेवली काय? ना, तिकेट मेळोंक ना. जाल्यार कांयच थिंगा परवा ना. तुका फायन दिवपाची गरज ना. तुवें तिकेट घेतल्या आसतली. तूं कांय भियेना काय? सुसेगाद तूं हांगा बस. कसो काय हांव सुसेगाद बसतलो? हांव पळय तो बेजार जाला आनी दुखी जाला पळय तुका तिकेट दाखोवंक जाय म्हणून न्हय. म्हाका ते तिकेटीची एकदम गरज. आतां काय नजो, तुका तिकेट मेळोंक ना ती मेळोंक ना. हांव तुका फायन लावचो ना. फायन दिता पळय ती मातशें कुशीन दवर. आतां म्हाका ती तिकेट जाय. कित्याक तुका ती तिकेट जाय? कित्याक पासत त्या तिकेटीर बरयल्लें आतां हांवें खंय वचोंक जाय. आतां म्हाका ती तिकेट मेळना जाल्यार आतां हांवें खंय वचोंक जाय पळय तें म्हाका गमचें ना. ह्या पासत हांव बेजार जाला. हेंच म्हाजें बेजेसांव. हांव हो प्रवास करतां पूण हांव खंय वयता तें हांव नकळो. आतां एक व्हडलो ज्ञानी मनीस म्हणटा, हांव प्रवास करतां पूण हांव खंय वयता पळय तें हांव नकळो. मोगाच्या भावा भयणांनो, मनशाच्या जल्मांतल्यान मनशाचेर तो प्रवास एकदम सुरू जाता. आमी दर एक वर्सा आपल्याचो बर्थडे उगडास करतात वो तो घडयेक तो मनयता. एक वर्सा आमी थिंगासोर मुखार वयता. एके सुवातेचेर आमी मुखार वयता. खंय वयता अशें म्हणत जाल्यार आमी ती आमकां नेमला त्या सुवातेर वयता. पूण जायत्या जाणांचें अशें चिंतप आसा कितें आमचे मेल्या उपरांत आमचे सगळे प्रवास काबार जालो. पूण आमकां पवित्र पुस्तक म्हणटा आमचे मेल्या उपरांत आमचो प्रवास काबार जायना. मरणाच्या उपरांतूच खरेंच म्हणल्यार शासनीक जिवीत थिंगासर सुरवात जाता. आतां तुमी आयकात. एका तांतया भितर तें पील 21 दीस पसून आसता. तें पील तें तांतया भितर आसून 21 दीस रावन तो अशें चिंतता, हेंच म्हजें जिवीत, होच म्हजो संवसार, म्हजी फकत 21 दिसाचो आनी म्हजे सगळे संवसार येता तांतयान. हे भाशेन तें पील चिंतता. 21 दीस जाल्या उपरांत तोच पील ते तांतयांतल्यान भायर सरपाची तो कोशीश करता. ह्या भाशेन भायर सरतोच एक व्हड संवसार तो आतां देखता. मोगाच्या भावा भयणांनो, त्याच भाशेन मनीस हे संवसाराच्या तांतया भितर आसा. आमी हे पृथ्वीचे तांतया भितर आसा. केन्ना पेरेन आमी आसांव? पवित्र पुस्तक म्हणटा चड करून आमी 80 वर्सां. घोडेक 90 ओ घोडेक 100 वर्सां. त्याच भाशेन आमी त्या तांतया भाशेन 90 ओ 100 वर्सां जियेता. होच आमचो संवसार, होच आमचो समाज अशें आमी चिंतता. पूण खरेपणी हें तशें न्हय. ज्या भाशेन तें ल्हान पील ते तांतया भितर 21 दीस आसा तो चिंतता 21 दिसांचोच म्हजो दीस संवसार. तांतीच म्हजो आख्खो संवसार असो चिंतता. त्याच भाशेन मनीस हे पृथ्वीमेर होच म्हजो संवसार ते चिंतता. पूण मेल्या उपरांत कांय ना अशें चिंतता. पूण हें सत न्हय.
अशें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. मनशाक सर्वेस्परान ही कूड दिल्या, ताजें मरण आसा, पूण सर्वेस्परान जे मनशाक आत्मो दिला ताजें मरण ना. आत्मो सासणीक पासून जियेता. सासणांक जियेता पळय तो मनशाचो आत्मो, मनशान पातक केला त्या पासत एक दीस ताका ताजें फारीकपण पळटलें. मनीस जेन्ना कोणसो गुन्यांव करता आनी सांपडलो जाल्यार कायदो ताका सजा ताका दिता. पूण सांपडनासतना ते जायते जाण भोंवतात. आयज म्हजी उतरां आयकता ती म्हज्या मोगाल भाव भयणांनो, आयज आमचे मदें जायते लोक पातक करून जियेता. तुमची पातकां सारकी चतुरायेन तुमी कोणाक पळोवंक ना म्हूण त्या भाशेन तुमी लिपयत आसा. हातूंत तुमकां उगडास दिता, जायते जाणां घोवाक अशें दिसता ताजे बायलांक तें आतां कांयच कळचें ना. जायत्यो बायलो पासून कितें चिंता तुमी जाणाव? तिचें पातक तिच्या घोवाक कोमचें ना म्हणून. जायते भुरग्यांक पासून ते कितें चिंता तुमी जाणाव? जीं पातकीं कामां पळय तीं कोत्तात, आवय बापायक तें खबर ना म्हूण. अशें तें चिंतून एकदम बोल्ड घेवन वायट कामां करून ते मुखार वयता. पूण सांपडलो जाल्यारूच ताका थिंगासोर कायदो आसा पळय तो ताका सजा दितलो. पूण सांपडनासतना जायते जाण थिंगासोर भोंवतात. असल्या लोकांक कोण सजा दितलो? पवित्र पुस्तक म्हणटा, दर एकल्याक आपल्या कामाच्या प्रमाणें सर्वेस्पर तांकां खास दितलो. मोगाच्या न्हू, मनीस कित्याक आयज भियेता मरणांतल्यान? वॉल्टर कित्याक तो भियेलो? एलिझाबेथ टेलर मरणांतल्यान कित्याक ती सारकी भिली? स्टॅलिन इतलो व्हडलो मनीस मरणांक तो कित्याक भिलो काय? कित्याक काय दर एक मनीस आयज मरणांक भियेता? कितें कारण काय? मुखेल म्हणल्यार आयज मनीस मरणांक कित्याक भियेताय? ताचें पातकूच ताका मरणाची भिरांत दिता. पोतून तुमकां उगडास दिता, तेन्ना सर्वेस्परान आदाम आनी एवेक रोसली ती सारकी भिनासतना जियेली. पूण तांणी तेन्ना पातक केलें पळय तेच्या उपरांत भिरांत तांचे भितर आयली. मनशाचें पातक मनशा भितर भिरांत हाडटा. उतर अशें म्हणटा, प्रमाणीक मनीस सारको शिवा पासून जिवो आसता, पूण खोटो मनीस कोण ताचे फाटीक लागनासतना तरी तो धांवत आसा. मनीस आपल्याचे जिवितांत आपल्याच्या पातका पासतूच आपल्याचे चले शांती आनी सगळे खुशालकाय साणून दिता, सर्वेस्पराच्या एकवटान पयस जाता. पूण जरी तो सर्वेस्पराच्या एकठांय तो जियेत जाल्यार मनीस शांतेन आनंदान सगळे भलायकेन तो जियेतलो. आयज हो संदेश आयकता ती मोगाच्या भावा भयणांनो, आमचे भितर गुपीत पातक आसूं उपकारना. पोतून तुमकां उगडास दिता, जेन्ना आदाम आनी एवेन पातक केलें तेन्ना सर्वेस्परान तांकां आपयलें, आदाम तूं खंय आसाय? तेन्ना आदामान म्हणलें, हांवें तुजो तावडो आयकलो आनी हांव विंगलो आसलो म्हूण. भियोन हांव लिपलो. कित्याक तो मनीस भियेलो? कित्याक तो पातक केला म्हणून. ताचे भितर भिरांत येता आनी त्या भिरांती पासत मनीस लिपोवन तो रावता आनी लिपच्याक एक सुवात तो सोदता. पातक मनशा भितर एक भिरांतूच उत्पन्न करिना, पूण एक गुपीत जिवीत पासून थंयसर सुरवात जाता आनी त्या पासत आमचे मदें जायतीं एक गुपीत जिवीत जियेतात. सगळेंच गुपीत. कित्याक हांव अशें गुपीत जिवीत जियेता ताचें कारण कितें काय? तुज्या पातकान तुजे भितर एक भिरांत उक्ती केल्या आनी त्या पासत तूं आतां लिपोवन आसाय. ही भिरांत तुजे भितर सारकी वाडत वयता आनी मरणाक तूं तेन्ना लागीं पावताय तेन्ना तुजे भितर एक भिरांत थिंगा येता. कित्याक? तूं नकोय. कितें तूं नकोय? तूं खंय वयतलोय तें तूं नकोय. खंय वयतलोय तें तूं नकोय. पूण एक तें पळय तें सारकें, खंय तरी तूं वयतलोय. आतां तुमी जाणा, जेन्ना कोण मेलो जाल्यार आमी म्हणटा तो आतां मेलो अशें म्हणटा. तो मरण गेलो म्हणजे कितें? तो मेलो, तो गेलो. आमी तें मानूंक अस्विकार करूंक अस्विकार करिना. आमी सगळीं एक दिसा मरण, सांगात कितें तें? मरण वेतोलीं. मरण वेतोलीं. खंय वेतोलीं? खंय वचना पळय तें नको म्हणून त्या मनशा भितर शांती आसची ना. आयन्स्टायन अशें म्हणटा, म्हजे भितर शांती ना, म्हजे भितर आनंद ना. तो एक व्हडलो ज्ञानी मनीस. ताचे बेजासावाचें आतां कारण कितें? तो नको, तो खंय वचोंक जाय पळय तो. आयज जायतो लोक गिरेस्त आसत ते ज्ञानी जायत, व्हडते ते जायत, सारके फामाद मनीस ते जायत. जायते जाणांचें टेन्शन कितें म्हणटा तें तुमी जाणव, आमी खंय वयता तें आमकां सोजमीकाय ना. पूण जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरता पळय तांकां ह्या टेन्शनाची गरज ना. कित्याक जेजू क्रिस्तान अशें म्हणलां, जरी तर कोण म्हजेर विश्वास दवरता ती मरत जाल्यारय तरी आसतना ती परतून जिवन जातली. कित्याक हांव मरून आतां पुनोवन जिवन जालो आनी त्या पासत म्हजेर विश्वास दवरता ती मरत जाल्यारूय ती परतून
पुनर्जीवन जातली. हें जावन आसा सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता तांकां सगल्यांक एक भासावणी. मोगाच्यान तुमी मेल्या उपरांत तुमी स्वर्गार वचपाची आशा दवरता जाल्यार जाणें तुज्या पासत आपल्याचो प्राण दिला त्या सर्वेस्पराक तुमचें जिवीत तुमी भेटोयात. आतां आमी सगळीं मेळोन मागणें करुया. सगळीं मागण्यांत वांटो घेवया अशें हांव नेता. व्हरत्या मोगाच्या सर्वेस्परा बापा, मनशांक तूं थारोवन दिवंक आपल्या पुताक तूं ह्या संवसारांत पाठयलो. मनशाच्या पातकाक लागून मनशांक ताका ते सजा मेळटा. तें जावन आसा इफेन. जंय तो उजो पाळो ना, तो किडो मरो ना, तसली भिरांकूळ ती सुवात. बापा, आमी तुजीं भुरगीं आनी तुजे आवंडे आमी थंयसर वचोंक उपकारना. ह्या पासत तुज्या पुताक तुवें आमकां धाडलोय. जेजू, तूं मरणांतल्यान जिवंत जालो आनी सर्वेस्पराचो पूत तूं आसोय. जिव्या मनशाक जिव्या देवाची गरज जावन आसा. अशें सर्वेस्पराच्या रुपान तूं आमच्या पासत उबो जालोय. आमी जे सर्वेस्पराक मानता पळय तो मरणांतलो जिवंत जाला आनी आयज पर्यंत तो जिवो आसा. असली जिवी आशा तुवें आमचे भितर घाल्या. तुवें मरणांतल्यान जैत गेला तुजेर विश्वास दवरता पळय ती पसून मरणांतल्यान जैत घेतली. तूं मरणांतल्यान जैत घेवन तूं स्वर्गार गेलाय. त्या पासत तुजेर विश्वास दवरता पळय तो एक दीस स्वर्गार वेतलो. बापा, आयज जो लोक तुजेर विश्वास ठेवन आपल्याक भेटवयता ते ही आशा तांकांय तूं दी. आतां ह्या मुखार तुज्या इच्छे पोरमोणे तुजीं भुरगीं जावपाचें तें आमकां भाग्य आमकां सगल्यांक तूं दी. तूं शांती, ती आनंद, तो संतोश, तुजे सांगाता एकवट आनी ती सोयरी गोत दर एक दिसा बापा आमी तो अनुभव करूंक आनी बऱ्या भाशेन जिवंक असलें तूं व्हरतें बेसांव आमचे सगल्यांचेर तूं देंवय. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.